1062. सगळ्यात पहिल्यांदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गडकरीजीचे मी खूप धन्यवाद म्हणटा. ही हॅज ऑलवेज सपोर्टेड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वेरियस हाजे प्रोजेक्ट जे आहा पयलीं तांच्यानी आमकां सपोर्ट केला. आयच्याय आमकां जरी प्रोजेक्टा खातीर जी सँक्शन दिला त्या खातीर तांकां धन्यवाद. बोमा रोड एक्सपान्शना खातीर आज इंडियन मिनिस्टर नितीन गडकरी यांच्यानी 1060 कोटी सँक्शन केल्ले आसा. हो रस्तो फ्रॉम बोमा टील ओल्ड गोवा सुद्दां आसतलो. तितून खोर्ले तशेंच एला आनी जी बोमा एरिया आसा ती कवर जातली. हेतून जे 7 किलोमिटर स्ट्रेच आसा तितून 4.2 किलोमिटर लेंथाचो 2 एलिवेटेड कॉरिडॉर आसतलो. तशेंच तेका 7 मिटराचो वायड सर्वीस रोड आसतलो. फाटलो कितलोसो टायम पयला आमी की भूमचे लोकल्स रस्त्या खातीर ओपोज करताले, ते बायपास डिमांड करताले. पूण बायपासचो ऑप्शन ना. सरकारान सांगलें की बायपास ऑप्शन ना, होच रस्तो एक्सपान्शन जातलें म्हणून. आनी तेच हितून आज आमी नितीन गडकरीचो पोस्ट पळयता, तेणी हे रस्त्या खातीर 1060 कोटी अप्रूव केल्ले आसा. आजुनूय हे रस्त्याक भोमचे लोकल्स अपोज करता. ते म्हणटात की आमकां रोड एक्सपान्शन नाका, आमकां बायपास जाय. पूण सरकार आजून सुद्दां हो रस्तो एक्सपान्शन घेवन फुडें वयता. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.